नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही हांव तुमकां अननसाचे सासव करून दाखयतां। हे पळय अननस हांवें शिनला बरो बारीक हे पळय कट केला आनी हो न्ही अननस खूब गोड आसा, ताका लागून तातूंत गोड बीन पयलींच कांयच घालूंक ना। आतां आमी डायरेक्ट करपाक सुरवात करुया। आनी हो आमगेर म्हणल्यार हाडलेलो एक बरो अननस गोड आसा तो, ताचे करूनच तुमकां दाखोवया म्हणून मुद्दाम करता ही रेसिपी हांव, ती पळया। आनी चण्याची दाळ घालून केल्ली अननसाचे सासव हांवें तुमकां दाखयल्ले आसा ते पळया। आतां हें आसा पळय ते हांवें बऱ्यो बारीक केल्या फोडी, बारीकूच करा। आनी आतां हांव न्ही वांटण काडटा। हे पळया, ही आतां सोय घेतल्या आनी हळद 1 चमचो आनी 1 चमचो धाकटोसो घेतला लाल तिखट। आनी चड तिखट करप ना, सासव करता ते चड तिखट जावपाकूच जायना। चड तिखट जालें न्ही जर ते मागीर कितें जाता आमट तिखट अशें असलें की ना मागीर ते एक एकदां गळ्या कडेन येता। आनी मातशें कमी तिखट असलें की ना बरें जाता आनी टेस्टूय तेची बरी येता। आतां पयलीं हांव हाचें न्ही वांटण करता। आतां हे पळय आमचें वांटण रेडी आसा। आतां आमी कितें करुया जाणा, आतां हांवें कायल दवरल्या आनी तातूंत तेल घातला, तेल तापलेलें आसा, भितर घालुया सासवां, फोडणी दिवया। आनी आतां घालुया हिंग आनी आतां घालुया कढीपत्ता म्हणजे कडवी आनी एकूच हिरवी मिरची, तेजे 4 कुडके केले ते घालता। आनी आतां भितर वांटण घालुया। आनी आतां भितर न्ही हांव अननस घालता आनी थोडे भितर मीठ घालता। आनी पयलीं तेल आमी घातला बीन पळय तेन्नाय अननस तळशिल्यार जाता आनी अशेंय केल्यार जाता। ती पद्दतूय हांवें तुमकां दाखयल्या। आतां हांव ही पद्दत तुमकां दाखयता। आनी आतां मिक्सरान उदक घातलेलें 1-2 मिनटां दवरलें अशें धवळीत रावल्यानी आनी आतां भितर उदक घातल्या मिक्सरान पळय तें घालता, इल्लेशें घालप चड न्ही। हे पळय आतां हेका 3 मिनटां सुमार जाले, उकळो येता आतां आनी शिजता न्ही ते आनी उदक आमी चड घालूंक ना, म्हणजे झटपट अशी रेसिपी करता हांव। आनी गोड अननस आसा, खूब म्हणजे खूब गोड आसा ताका लागून। आनी आतां भितर न्ही हे पळय हांव घालता गोड आनी आतां हांव कितें करता जाणा, हे सगळें मिक्स करता आनी थोडे आमी मीठ घातलेलें आसा, मिठाची टेस्ट मागीर पळोवया। आतां हांव कितें करता, हो बारीक गॅस करता आनी धापून दवरता आनी बरें हेका 15 मिनटां शिजोन जालें रेडी। मागीर हे पळय आतां हेका 10 मिनटां जालीं आनी 5 मिनटां जालीं तेन्ना हांवें एकदां अशें मदीं धवळलें ते आनी मातशें ते अळणी आसले। आतां आमी कितें करुया, मातशें पळय मीठ घालता अशेंच तुमी तुमच्या घरा करा। त्याच बरोबर म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा। सबस्क्रायब मातशें यादीनूच करा आनी अशें मस्त पैकी सासव करून खाया। भुरगीं बीन बरी रुचीन खातलीं, जाणटीं खातलीं पण भुरगींय खातलीं। हे पळय आनी 5 मिनटां आसूं न्ही, नाजाल्यार हे जाल्लें आसा। हे पळय आतां मातशें हेजें उदक हांव आटयता, परत एकदां धापून दवरता। हे पळय एकदां हांवें भितर परत एकदां धवळलें तें 1-2 मिनटां
आणि आता एका 5 मिनटां जाली हे पळया इतले मातशें उदक आसा तें आसूं न्ही कित्याक तुमकां जर खूब सुक्के कशें जाय न्ही जर एका मातशें आनी मोठो गॅस करून उदक आटयल्यार जाता ना जर हें सुकलें की ना आपुणूच मागीर तें घट कशें जातलें म्हणजे सुकतलें अशें हे पळया आता सुक्के जाले पळया आता हे सर्व करता हे पळया शीत हे पळया अळसाण्याचो रोस हे पळया बटाट्याची कापां भाजलेली आणि बऱ्यापैकी सासाव बरी जाली न्ही थाली तयार अशीच तुम्ही करा त्याच बरोबर म्हाका लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा आणि आता तुम्ही म्हजो व्हिडिओ पळयता आता पळयता आणि मागीर पळयता तांकां खरेंच मनापासून सांगता थँक्यू आणि खरेंच तुमचे देव बरें करूं